बुधवारा दीस जाल्ल्या गोंय मंत्रिमंडळ बसकेंत कोविड संदर्भात घेतिल्ल्या दोतोर आनी हेर कामगारांक मान्यताय दिल्या। तशेंच मंत्र्याक सहकार्य करपा खातीर घेतिल्ल्या OST म्हूण नेमिल्ल्या कामगारांकूय मान्यताय दिल्याची माहिती मुखेलमंत्री प्रमोद सावंतान मंत्रिमंडळ बसके उपरांत पत्रकार परिशदेंत दिल्या। आम्ही वेगवेगळो स्टाफ घेतला, लॅबोरेटरी टेक्निशियन, मायक्रोबायोलॉजिस्ट MSc हे एका वर्साच्या कॉन्ट्रॅक्टाक आनी स्टाफ नर्सीस असो टोटल स्टाफ जो स्पेशली कोविडा खातीर घेतला ताका एप्रुवल दिवपा खातीर आसलें। ऑल टुगेदर इट इज 16 नंबर लॅबोरेटरी टेक्निशियन, तेज्या उपरांत मायक्रोबायोलॉजिस्ट 12, तेज्या उपरांत मायक्रोबायोलॉजिस्ट MSc, परत MD 12, MSc 12 आनी स्टाफ नर्सीस 12। Second, there is a filling of the 3 posts of the clinical psychologist under the IPHP, Bombay on the contract basis for the period of the 1 year. There is an ex post facto approval for the appointment of Mrs. Derika Fernandez in the staff nurse on contract basis again. To continue केल्लो आसा। ताज्या उपरांत the filling of the post of the associate professor in the clinical psychology under the IPHP. Again for the contract period of the 1 year, for the till the post is the regular post fill. ताज्या उपरांत it is an filling of the post of the associate professor in a clinical psychology under the IPHB, Amboli. तो परत post fill on the contract basis एका वर्सा खातीर किंवा regular post बरी पर्यंत। There is one amendment in the Goa Agriculture Procedure and Livestock Marketing. The promotion amendment हाडलेलो आसा APMC एक्टात, परत एक नवीन अमेंडमेंट हाडिल्लो आसा। अंडर सेंट्रलाचो अमेंडमेंट आसा ताज्याच बेसिसाचेर परत एकदा अमेंडमेंट केला। ताज्या उपरांत फक्त आनी एकूच आशिल्लें, फाटलें एक OSD पोस्ट रेग्युलरायज करपाचो उरिल्लो, OSD मिनिस्टर फॉर द टुरिजम आनी पंचायतीचो, तेजो OSD पोस्टाक रेग्युलरायजेशन दिल्लें आसा।